सर्वेश्वराच्या माना तवे गीत रोजून गाया आमची खातीर सोर्या आणि करून दाखयल्या सर्वेश्वराच्या माना सदोसारे गीत गायता सर्वेश्वराच्या माना सदोसारे गीत गायता पदवेदार बोलीस लावल्या पाठवली आमकां सोडवून सगळ्या वर्सांका कोयरी पदवी आपल्या मोगाची सर्वेश्वराच्या माना सदोसारे गीत गायता सर्वेश्वराच्या माना सदोसारे गीत गायता. देव बरो दीस दिवं. काय मोगा शिवकार ह्या सकाळच्या दिसाक ह्या आमच्या देव मंदिरांत मना काळजान आनी कुशालकायेन ह्या मिसा बिटीन वांटून घेतना रोजालिना डिसोजा ह्या आमच्या भयणी बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान तिका घेवं. तशेंच मागुया ग्लेंडा आराउज मारिया मिलाग्रीना डायस आनी आपलो 21वा वाडदीस समोरतले जेलिना गॉमिस आपलो वाडदीस समोरतल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आज वेडिंग एनिवर्सरी समोरतात पॅट्रीक आनी कनिसिया फेर्नांदीस तांचेय पासून मागुया मिसांत आमचो भाव आमचो शेजारी रुबेर्त आल्वारिस द मेंदोन्सा ओंतोल्ला आज ताचो इंत्योर 4 वरांचेर मागुया. स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतींत आपले विसवान घेवंक तशेंच मागुया ताची दुखेस्त फामिली पासून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, जेजू आमकां एक एकल्याक आपयता आपल्याचे जेवणांत वांटो घेवं. हांव जिविताचो उंडो. ह्या जिविताच्या उंड्यान आमची आत्मीक भूक आनी तान मारूंक आनी गोठायेन स्वर्गीच्या जेवणांच्या बोळान आमी आमच्या जिविताची यात्रेंत जेजू सांगता फुडें वचूंक कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. ह्या सौभाग्यवन सुदान संकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर,
तुया. देवा आमचे बाप्पा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राज्याची दारां तूं उगडटाय. तुजे सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें आमकां तुज्या भुरग्यांक सर्गीच्या जेवणांत तूं पोसताय तांकां तुजे बासायलेले दायजांत वांटो दिवंक पावय. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेवान मां धर्म सभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचे कांटे कितले निबर, तुमचे मन आनी कान अनभवार्थ्याची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमचे पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडें परगडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समूर्त दिली, तरी तुमीच ती पाडूंक ना. हें आयकून ताच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किडलूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेडून पडूंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पडयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान वयली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचेर आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या तड्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां हे पातकाचे गुन्यांवकार करूंक नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या कुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कळप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कळप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोंचादान म्हणटात तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दी. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. उद्गार, उबी रावया. सर्वेस्वराचोय
सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हजें शीं येता ताका कदींच भूक लागची ना सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेश्वराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपंजीन जेजूक म्हळें तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली कुणां करून तुज्यान आमकां दाखोवंक येता. तुज्यान कितें करूंक जायत. आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो ताणें तांकां सर्गींचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हळें हांव तुमकां सोत सांगता मोइजेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांतल्यान देंवला आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हळें उंडो आमकां दी. जेजून तांकां म्हळें हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयच्या ह्या 21व्या शेंकड्यांत आज इतलो मनीस कॉन्शियस जाल्लो आसा, जागृत जाल्लो आसा. हांव कितें खाता कितें पियेतां ताचे वयर. कितें खावंक वता आमी ताका कितल्यो कॅलरीज आसात ताचो पयलो हुस्को. आज जेवणाच्यो कॅलरीज पळयता मनीस. आज आमी इंटरनेटाचेर गेल्यार वॉट्सॅपाचेर वी आर बॉम्बार्डेड. हे फ्रूट खाय नाका ते फ्रूट खा. जिमांत वच, एक्सरसायज कर, कीप युअर सेल्फ फीट. कोल्ड ड्रिंक्स घे नाका ती बरी न्हू. फास्ट फूड्स घे नाका, ऑयल घे नाका, शुगर घे नाका, दूध घे नाका. कसलें डायट करूंक जाय. आज डायट्रिशियन्स म्हूण आसात. हें आमचें सगळें कुडीक भाव भयणी. वी वॉन्ट टू कीप आवर बॉडी फीट. Physical diet. But what about spiritual diet? ओत्मीक जेवणाची खबर कोण करिना. आनी जायत्यांनी ओत्मीक जेवणूच सोडून दिला. ही कूड कितली फीट आमी दवरूंक वावरूं. कितले आमी जिमांत वचूं, सायकल चलोवं, वॉक घेवं, कितलेंय करूं. खरें म्हळ्यार आमचे जिविताचे दीस मेजलेले आसात. तो कितलोय व्हडलो दोतोर जावं, तो हार्ट स्पेशलिस्ट जावं, वो तो ब्रेन सर्जन जावं, वो तो कॅन्सर स्पेशलिस्ट जावं, तुमचे म्हजे दीस मेजलेले आसात. आमी कितली आमची कूड फीट दवरूंक वावरली जाल्यार पुराय.
आमच्यानी ह्या आमच्या जिविताचो एक मिनट भर हांवक वाडूंक जायना जाल्यार देर इज समथींग बियॉन्ड ओत्मीक जिवीत आनी ओत्मीक जिविताचें जेवण आमकां सगल्यांक जाय आमच्या संवसारीक जिवितांत आमी चलतले आज जेजू भावमिडीनो हे शुभ वर्तमानांत जुदेवांक सांगता ते जुदेव ताचे फाटल्यान वेताले ताणें उण्याच्यो मिलाग्री केल्ल्यो कांय न्हय करून 5 उंडे 2 मासरी घेवन इतले सुगोट लोकांक जेवण दिल्लें आनी जेजू मागीर चिंता अरे हे लोक म्हजे फाटल्यान येता लायक आय एम ब्रेड गिवर फूड प्रोवायडर हांव तांकां उंडो दिवंक आसा हांव ताका फकत तांचे पोटाची भूक मारूंक देखून म्हजे फाटल्यान येतात आनी ही मेक्स एम वेरी क्लियर कारता तसले जेवणा खातीर हुस्किवू नाका सासणाचें जिवीत दितल्या जेवणा खातीर तानियात भुकेयात आनी तें जेवण हांव दिता देखून जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका केन्नाच भूक लागची ना म्हजेशी येता ताका केन्नाच तान लागची ना दर एक मिसांत जेजू आमकां आपले जेवणान पोसता आनी भावमिडीनो आमी जाणव कितले भाग्यवंत फक्त जेजूच्या जेवणाचेरूच आसले आनी कांयच काय नासलें जायते फावटी कितलींच वर्सां जियेले फक्त जेजूचे जेवणा आनी जेजू जायते भाग्यवंतांक आपूण दिश्टी पडून सांगलें फकत म्हजें मांस तुका कुडीची आनी आत्म्याची गोठाय दिवंक शक्ती आसा Many saints have lived only on this eternal bread. भावमिडीनो आमी ह्या जेवणाक तानिवंक जाय भुकेवंक जाय आनी देखूनच टुडे पीपल हॅव लॉस्ट देयर सायट ऑफ द इटर्नल लायफ पीपल हॅव लॉस्ट सायट ऑफ द जर्नी ऑफ लायफ गोईंग टुगेदर विथ जीजस जायतीं आमची कुमिन्यांची गायनां आसात आमकां दाखयतात जेजू आमच्या जिविताचो सांगाती ओरोण्यांत बासालेले गांवांत पावूंक देवान माना दिलो हें आनी कितें लोकांन म्हळें आनी मोइजेसान सांगलें देवान धाडलेलो हो उंडो जेजू म्हणटा म्हज्या बापान हो उंडो धाडलो मोइजेसान न्हय म्हज्या बापान धाडलो आनी आतां म्हज्या बापान म्हाका धाडला तुमकां जिविताचो उंडो दिवं आयज आमी घरा वयता आसतना भावमिडीनो हे जेवणाची तान आनी भूक आमकां लागूंक आनी स्वर्गीच्या जेवणाच्या बोळान जेजूक हाताक हात घालून आमच्या जिविताची यात्रा आमी करूं जो कोण म्हजें मांस खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना केन्नाच ताका तान लागची ना भेटून हिंग गायन गावया मातयेचें बागार करून C24 पान 30 आनी 8 C24 पेज 38 मातयेचें बागार करून
वरदान तुका वरदान आमचे वरदान दयाळ बाबा भक्तीपणा इतरल्या जिविताचे तुका वरदान आमचे वरदान तुका वरदान आमचे वरदान. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता दुसरें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा मोगाळ बापा, सगळे देण्याचे दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान हो उंडो आनी सोरो तुका भोमता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगून संवसारांतूच तूं तिका फाव करताय, तशेंच सर्गींचो हो उतरावर्तो ओप्रिमीत संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमची सवय आसूं आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्ते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना, पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Kalvaraco sorvismor Sorgani sozar, olea tuja vojvova, tu sorgi tuda zoj zoj, sorvismoraci nami, erada gazoj, tu sorgi tuda zoj zoj. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जालो, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोनबच, आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे आमच्या बापा सर्गीच्यो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीय सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरो मनशानो तेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पडूचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. असतो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिविताचो उंडो जेजू आमचो सर्वंडार, जो कोण म्हजें मांस खाता ताचे सवे हांव जियेतां. जेजूच्या जेवणाच्या बळान दिसा दिसपट्टे जिविताच्या आडखडींचेर जैत वतले आमी सुभागी. सौम्य, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D23-560 D23 पेज 60. जिविताचे
우도가무 이오교체 가네라루 지리다소 우도하무 가우교체 무게라루 지리다체 우도가무 이오교체 가네라루 지리다소 우도하무 가우교체 무게라루 암소토 따레라 누가 비우 아시나 암소토 무게라 누가 가우 가오레다 암소토 따레라 누가 비우 아시나 암소토 무게라 누가 가우 가오레다 सगळीं उबी रावया. यादनिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाक बोरेसा पासत मागणी. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासनीक कराराचो परम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक बोरिसाक मुन्यारपणी यादनिकपणान घेवंक तुवें वेंचून काडला म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागता. पोतेपणी आनी जानवायेन शुभ वर्तमान परगटून विस्वासीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समारंभ आनी तांबोन आसतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर पळगोटलो हातयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजांत पेटय आनी काळजाचे भोगतीन यादनिकी संस्कारणीक तयारी करूंक तांकां घोडायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कुशालकायेन आज सासणाचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे जेवणांच्या बळान जेजू सांगताक ही संवसारांतली वाट आमी चलून आनी जेवण आमकां आत्मीक आनी कुडीक गोठाय आनी बोल दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे 4 वाजता इंतोर आसा फ्युनरल. रॉबर्ट आल्वारेस द्या मेंदोन्सा हे आमच्या भावाचो. ताचे बसत मागुया आनी ताचे दुखेस्त फामिलीक आमची बुजवण. काल सुरू केला आमी लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार. पवित्र आत्म्याचें आजीरपण पवित्र सभेंत अदीक अदीक जिवाड करून आमचे कॅरिझमॅटीक जोमे आसात तांकां नवी उमेद मेळूंक लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार आमी सुरू केला. आमी मागुया. काल पयलो सोमार येता ते सोमाराक दुसरे टॉक्स आसतली. मागुया भोव करून हे दुसरे मिसातूच आमी तेर्स कोत्ता. हेच पासत सायबिणी बराबर जेजूचे आपोस्ल उंचले कुडांत आसले, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची वाट पळयताले. आमी ह्याच आत्म्याची कृपा आमकां मेळूंक आनी जाता तितल्यांनी आमी ह्या लायफ इन द स्पिरीट सेमिनारांत वांटो घेवंक आमकांय उजवाड आनी जाणवाय दी म्हूण
ह्या दिसांनी आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन सासणाच्या जिविताची तान आनी भूक जेजूच्या जेवणान बागोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. ई दा सर्वेस्पराक आर्गां दियात. पान 802. E10 पेज 82. एकाच पावरदान आमी चलच्याक, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्याक, आपणा सारकेली आमी वाडच्याक, घालतांव काळजांनी आपलो वखो, आपणा सारकेली